गायन घेऊया A13 पेज नंबर 6 A13. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट मी भेटयता सोपून गेल्ल्या एस्तेल कुन्या तिच्या ओतम्या पासत, तशेंच दुसरें दिसा कॉस्ता फॅमिली हांच्या सगळ्या ओतम्या पासत सुजाना कॉस्ता ही भेट भेटयता. तांच्या सगळ्या ओतम्या पासत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरया पॅट्रीन लॉरेन्सो हो पेरिगांत आसा, बरो ना, ताचे पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावूं. तेच बरोबर आमी केरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च गोकुंटे मुलागल हांगा कर्नाटका नियर बेंगलोर ह्या पवित्र सभे पासत मागुया. जेन्ना कालच्या दिसाक पयरच्या दिसाक थंयसर जेजूची व्हडली इमाज तशेंच स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस ही मोडून उडयल्ली आसात. मागुया हे आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पॅरिश कम्युनिटी आसा तांकां देवान फावो तें प्रोटेक्शन दिवंक, तेच बरोबर तांकां फावो ती बुजवण दिवंक आमी तांचे पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमी सगळीं एक जेजू सवे आमी एक. आयज बागेवन जाकोब आमकां कितें भाशेन उगडास करता आनी आमी जरी तर जेजू सवे एक जाल्यार जेजू आमचे सवे कसो, जेजू आमकां कोण हें आमी समजून घेवपाक आनी आमच्या भावार्थान दाखोवपाक आमकां गरजेचें. तर जेजू आमचो सोमी, जेजू आमचो देव जाल्यार हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. जायते पावटी आमी आमच्या जेजूक फावो तो दर्जो दिवंक ना. जायते पावटी ह्याच आमच्या देवाक आमी दुसऱ्या सवें पळोवंक चुकल्या आनी ह्या पासत जायतो वेगळोचार आनी भेदभाव केला. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे परमणे जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवान जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, मोहिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरून 2 तोरांनी लोकांक वागोयनाकात. तुमचे सोबेंत भांगाराची मुदी घालून आनी नितळ न्हेसून एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबेंत भितर सरलो म्हूण समजात. तसोच मेळ्ळे न्हेसून एक गरीब मनीस आनी नितळ न्हेसना घालून आसलोल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव वो खाला म्हज्या पांयाचे मनये लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण समजात. तशें जाल्यार तुमचेच मोदें नीत करून खोटे निर्णय दितले म्हूण सुविधार तुमी जावंक नात. म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, आयकात. भावार्थान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक भासायलोले राजवडकेचे तांकां दायजी करूंक संवसारा प्रमाणे जी कोण गरीब तांकां देवान विचून काडूंक ना जायत. पूण तुमी जाल्यार दुर्बल्याक अपमानतात. जबरदस्तेन तुमकां पिडापीट दिवन न्याय सभेंत ओडून व्हरतात ती कोण? गिरेस्त लोक न्हय? तुमचे वयर उचारला त्या वंडिवंत नांवाची निंदा करतात ती तींच न्हय? तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. हो पवित्र पुस्तकान दिल्लो मुखेल कायदो तुमी सांबाळटात जाल्यार बरें करतात. पूण तुमी मनशांक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी समृती मुखार तुमी गुन्यांवकार. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. परतून म्हणयात, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सोरेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सोरेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सोरेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सोरेस्पराक हांव आशें सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. उद्गार. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुजे सोवें आसात सासनाच्या जिविताची उतरां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्या प्रांतांत पडटात त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदुरतात? आनी ताणें परती पाडून म्हळें, थोडीं जाणां स्नान दाता जुआंव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदुरतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, पुरोम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावूंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवन जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें सगळें ताणें उक्ती सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें वळोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोभाट केली, म्हणून म्हजे फाटीं सोर चोयताना तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशांची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशांची. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान जें कितें आमी चिंतता तें आमचेंच काय देवाचें वो देंवचाराचें? वा आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें मनशांच्या चिंतना प्रमाणे घडलां काय देवाच्या चिंतना प्रमाणे घडलां? जें कितें आमकां तयार करून दवरलेलें आसा तें आमचे येवजणेन आमी तयार केलां काय देवाचे येवजणेन आमकां तयार जालां? हे थोडेशे प्रश्न. फुडें जाबाब तांचो सोंपो न्हय, जाबाब अवघड. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्योन जाकोब खेरीत भाशेन सोबेन जो वेगळोचार जातालो ताचे विशीं उलयता. आनी हो वेगळोचार तो मानून घेना. असलो वेगळोचार जेजू मुखार उपकारो ना. कित्याक जेजू मुखार आमी सगळीं एक, जावं गिरेस्त, जावं गरीब, जावं व्हड, जावं ल्हान, जावं बरीं जानत न्हेसलेलीं वो पिंचकुरी न्हेसलेलीं, जाल्यार आमी मनशां आमचे नदरेन पळयता तेन्ना दुसरे भाशेन पळयता. आनी आतां आमी धर्मूय पळयता. हांव एक धर्माचो, तूं दुसऱ्या धर्माचो. ह्या पासत एकामेकाचेर आमी धर्माच्या नांवान पासून आड उलयता, एकामेकाक धर्माच्या नांवान घडये पयस करता. कालच्याच दिसाक 2 दीस जाले जेन्ना कर्नाटकान ही घडणी घडल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा, लिगली रेजिस्टर्ड. पूण तहसीलदार थंयसरलो येवन म्हणटा तें गव्हर्मेंट लँड. आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येदी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली. थंयसरलीं स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली. आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड. घडये थंयसरलो जो कारबार आसा, सरकारी कारबार आसा, तांणी घडये म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका, बट इंडियाज शेम. कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगल्यांक एक सारकीं कायदे मोडटात वा कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें, जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम. आनी आयज जरी तर असलें घडपाक लागलेलें आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमी तयार रावपाक जाय. तयारी कसली? जेजून आपल्या शिसांक विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदुरतात? आनी जेजू विशीं जायते जाण जायत्यो वस्तू म्हणटात. कित्याक जेजू जे भाशेन शिकयता, जेजू जे भाशेन मिलाग्री करता तें पळोवन
जायत्या जाणांनी जेजूचें बरेंच उलयलें. आदलो एक प्रवादी, कित्याक प्रवाद्यांच्यानी भाशेन करपाक जाता, ही पदवी बेश्टी कोणाक मेळना. म्हणटच सगळ्याहून पदवेदार जो प्रवादी आसलो तांचे विशीं ताणें उलयलें. एलिजा, वो कोण म्हणटा जेरेमियस, कोण म्हणटा जो हांव स्नान दातार परतून जिवो जाला. म्हणटच जेजू विशीं जायते भाशेन उलयतात, कित्याक ताच्यो करण्यो आनी ताचीं उतरां पळोवन. तुमी म्हाका कोण सदरतात? आनी सगळ्यांच्या नांवान पेद्रू काय बरो जबाब दिता, धाकटो असो जबाब, तूं क्रिस्त. आनी भाव भयणीनो, खुर्साचेर जो आमकां दिश्टी पडटा तो आमचो होच क्रिस्त. खुरीस जेन्ना आसा तेन्ना आमी खुरीस एक खुणा कशी पळयता, तेन्ना जेजूक त्या खुर्सा वेलो आमच्यान काडूंक जायना, कित्याक तो क्रिस्त. आनी ह्या क्रिस्तान ह्या खुर्साक पवित्र केला. जाल्यार तूं क्रिस्त म्हणटा तेन्ना रोखडेंच जेजून आपण क्रिस्त जावन कितें जावपाचें आसा तें सांगलें. धुमाळो. पुरोम याज्ञीक, जाणटे, धर्मशास्त्री हांणी भायर रावंक जाय. आनी तांणी भायर आयल्या उपरांत तांणी म्हाका जिवेशी मारूंक जाय. हें आयकतांच घोडये पेद्रू आनी ताचे बराबर आसलेले शीस ते घोडये थोटाकले, तांकां घोडये शॉक जालो. एके वाटेन आमी म्हणटा तूं क्रिस्त, तूं मेसियस. आनी मेसियस म्हणटा थंयसर पयलोच मेसियसाक जरी तर काडून भायर उडयतात, भायर येतात, ताका जिवेशी मारतात, जाल्यार आनीक भरवसो कसलो उरला? आनीक आमी पळोवपा सारकें कितें उरलां दॅट वी लूक फॉवर्ड? पूण ताका रोखडेंच आनीक एक वड आसा, जाचेर घोडये पेद्रूची आनी शिसांची नदर वचूंक ना. 3 दिसां उपरांत हांव जिवंत जावंक जाय, हेंय जेजू शिकयतालो. पूण आमची नदर चडशी जें कितें वायट आसा, जें कितें आमकां त्रास करता, जें कितें आमकां खत्र्यान घालता ताचेर चड आसता. आनी जें कितें बरें आसा तें आमकां भोव थोडे फावटी दिश्टी पडटा. आनी तें पळोवपाक भाव भयणीनो आमकां ती धाडस जाय, आमकां करेज जाय. ती ना जाल्यार ती आमच्यान पळोवंक जायना. ही निमणी वड जी आसा ती आमच्यान पळोवंक जायना. आनी ह्यो पयल्यो वडी ज्यो आसात त्यो पळोवन पेद्रून बेगीन व्हरून जेजूक बोबाट केली. ओ जेजूक सांगलें, ना, अशें तुका जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना. हांव मुखार उबो रावतलो. तुका कोण हात लायत जाल्यार हांव पळयतलो. म्हणप बरें आसा. जेजू विशीं पेद्रूचो हुस्को, जेजूक सगळ्या वेळार सांबाळून दवरूंक वो राखूंक पेद्रू मुखार सरता. बरी वस्त. आनी जेजून ताची तोखणाय करपाक जाय आसली. पूण उरफाटेंच आनीक एक फावटी जेजून ताका हीं उतरां म्हणलीं, म्हजे फाटीं सर सयताना. पेद्रू जाणें मातशें पयलीं तूं क्रिस्त हें येद्दें व्हडलें भावार्थाचें सत सांगलां. जेजून तें मानूनय घेतलें. पूण रोखडोच जेजू ताका फाटीं सर सयताना हेंय म्हणटा, कित्याक तुजीं चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची. म्हणजे जे कोश्ट त्रास येवपाचे आसात ते भोव गरजेचे, ते एकदम गरजेचे आमच्या तारणा पासत. आनी देखूनच जेजू खुर्साचें मरण मरूंक वेता आनी तें मानूनय घेता. जरूय कांय वायट करूंक ना, कसल्याच वायटान सांपडूंक ना, क्रीम आदारूंक ना, खुर्सार मारपा सारकें कसलेंच कारणूय ना, तरी आसतना खुशालकायेन तें मानून घेवन त्या खुर्साचेर वेता. आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आयज घोडये आमी सगळीं दळदिरीं आनी आमी आयज आमच्या देवाक उलो मारूंकूच जाय. जेन्ना ह्यो वस्तू आतां घडपाक लागतात, घोडये हो धुमाळो जो आसा तो आमकां गरजेचो. हो धुमाळो आसा तो घोडये आमकां फावो. कित्याक आमचें क्रिस्ती जिवीत आयज खंय पावल्लें आसा, आमचो भावार्थ आयज खंय आसा, आयज कितली आमी एकवटान आसा. आनी धुमाळो येता तेन्ना आमी एकठांय येताच हें देवाक खबर आसा. धुमाळो ना, सगळें सारकें आसा तेन्ना आमी जण एकलो आपणाक जाय तें करतात. तेन्ना आमी एकामेका मदें असले भेदभाव करतात. हांव गिरेस्त, तूं गरीब, हांव बरो न्हेसलां, तूं पिंजलेलें न्हेसलां, हे सगळे भेदभाव जातात. जेन्ना आमचे लागीं सगळें आसा, दुडू आसा, तेन्ना अशें जाता. पूण जेन्ना आमचेर येता कितेंय वायट तेन्ना मागीर आमी बाराबर येवपाक लागता. हो वेळ काय आमकां बाराबर येवपाचो? हो वेळ काय आमकां सांगाती मागणें करपाचो? हो वेळ काय आमकां एकामेकाक ही घोटाय दिवपाचो, टू स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ इच अदर?
भाव भयणीनो, हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आनी कोण सांगता म्हणून न्हय वा हांवें सेरमांव सांगलें म्हणून न्हय, पूण जण एकल्याक आमकां ही गरज समजून घेवन भोव करून आयज आमच्या भारतान कितें घडपाक लागलेलें आसा, जें चालू जाल्लें आसा, एक एक वस्त भितर सोदता. सद्याक आमच्या शेजाऱ्याक चलता कर्नाटका, आमचे नॅशनल लिडर्स आसात ते पंजाबाक पासून वचून थंयसरूय घोशणा केल्ली आसा. आमचो सरकार येयत जाल्यार पयली वस्त आमी करतले एंटी कन्वर्शन बील. भाव भयणीनो, असलें जरी तर चल्लेलें आसा जाल्यार म्हणपाक पडलेंच, कर्नाटकाच प्रायड, इंडियाज शेम. आनी असलें चलता तेन्ना आमी तांचे पासत मागूंक गरज. आमी मागूंक गरज ही आमचे खेरीत भाशेन आमची क्रिस्ती पुरजे पासत, जांच्या काळजांनी जायती दूख जाल्या, जाल्यार आमी आमचे भितर वचमोग घेवन देवाक उलो मारता आसतना सांगाती रावून, एकवटान रावून, जावं गरीब जावं गिरेस्त, जावं बरी नेसलेलीं जावं पिंजकुऱ्या नेसलेलीं, जावं आसलेलीं जावं नासलेलीं, सगळीं आमी देवाच्या म्हऱ्यान एक हें मानून घेवन बाराबर रावून मागण्यांत एक रावून आमी फुडें या. तरीच मिसाची भेट आतां भेटयता आसतना हो जेजू आमकां सगल्यांक एक करता. ह्या जेवणान आमी वांटो घेवन सगळीं ह्याच एकवटान जिवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवून काढून निर्मळ काळजां तुका पोवून देवानी तुझ्या मोठे संभाळ करून शांती करून देवानी तुझ्या मोठे संभाळ करून शांती करून आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. 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 म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांदेर बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पराये भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मूळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा, थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा उर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तूं क्रिस्त. भावभयणीनो, आमी जेजू कोण सो धरता. तो म्हाका कोण. इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी सांग, जेजू तुका कोण. आनी चिंतना मनान दवरून बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक आमी उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलेक संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो अशें ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशूंक निर्मी या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गायन घेवया F8 पेज नंबर 89 F8
soi corestace, turi devago, itor sumona, takoina. Bapa's moi